गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. सरकाराची नाकाबंदी उपरांत बागावलेना मेळावलेकार वयल्यान IIT रद्द करपा खातीर दिला 10 दिसांचो वेळ. मुख्यमंत्र्याक राष्ट्रीय भाजपाचो तेंको जाल्यार मेळावलेकारांची मजतीक धावले माऊसकार. लाडली लक्ष्मीचो डबल लाव घेवपा खातीर लढयली शक्कल. 2 खेपे जालो लग्न. महिला काँग्रेसीन उक्ताडार हाडले कारस्थान. रजिस्ट्रारा कडेन केल्या नोंद कागाळ. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारात. मेळावलेचें आंदोलन दिसान दीस विराट जायत चल्लां. फाटीं सरपाचें सोडूनच दियात, थंयचे युवा फौजेन सरकाराक सरळ शिटकावणी दिल्या. नियोजीत IIT 10 दिसां भितर रद्द करात. जाल्यार तेवटेन मुख्यमंत्री तेमाक पेटला. तेणें सांगला आंदोलन करून कांयच साध्य जावचें ना, प्रकल्प येतलोच. आंदोलकांनी चर्चेक येवचें. आता हें आंदोलन फक्त मेळावलेकारांचें आंदोलन उरलें ना. सोमारा 70चे म्हाऊस गांवांत शेळ मेळावले आपली फौज धाडली. म्हाऊसकारांनी मेळावलेकारांक आंदोलना खातीर तेंको दिला. पुलिसांक परत धांवन येवचें पडलें. पूण आंदोलक आपल्या मागण्यांचेर दसून रावल्यात. पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्काराक ट्रान्स्फर करात आनी थळाव्यांचेर घातलेल्यो केशी फाटीं घेयात. आयकात त्यांचो एल्गार. तशेंच मावशेच्या लोकांचे, जामशाच्या लोकांचे, कतरच्या लोकांचे आणि अनेक गांवच्या लोकांचे जे आमकां साथ दिले आसा तेंचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आयज खरोच आमकां खंय तरी मातसो धीर मेळ्ळा. गोंय सरकारान आमकां खंय तरी तोडून दिल्लो आसून सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां साथ दिल्लो आसा. खरेंच गव्हर्नमेंट म्हणटा तें आमच्या बरोबर आसा हे दाखोवन दिल्लें आसा. आज गोंय सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की एखाद्या समजता की बाबा फक्त 17-18 लोकांचे जागे आसा ना. हे पुराय गोंयचो हो विचार जावन आसा, गोंयचो हो प्रश्न जावन आसा आनी गोंयचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा की बाबा आमकां हांगा IIT नाका, मेळावलीन IIT नाका. जी PI कोस्कर आसा तेजेर जी केस घालूंक ना ती सगळ्यांक फर्स्ट केस घालूंक जाय ही आमची मागणी आसा. तेजेर बेगीनच्या बेगीन ताका टर्मिनेट करूंक जाय. आमचो जो बांदव आसा मुरमुणे गांवचो कल्पेश गांवकर हाका जेणीन पुलिसान अरेस्ट केला तो ST समाजाचो जावन आसा, तेज्या आई बाबा ना. तर आमी गोंय सरकाराक सांगूंक सोदता असलो अन्याय कित्याक करता, आमच्या भावंडाचेर कित्याक अन्याय करता हो बंद करचो. बेगीनच्या बेगीन पुलिसांक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमच्या अगेन्स्ट वचनाकात. आमी सगळे तुमचेच भावंड. आमी हे गोंय राज्याचे आमी लोक. आमकां तुमी अशे त्रास करनाका. गोंयच्या लोकांक हांव आव्हान करता तुमी सगळे एक भशेन रावन आमच्या बरोबर रावचे. आमच्या ह्या मेळावलीच्या लोकांक गोंयच्या बरोबर परत एकदा स्वतंत्र करून दिवचे. मेळावलीन IIT म्हणटा ती नाका म्हणल्यार नाका, कळ्ळें. आमी गोंय सरकाराक 10 दीस दिता, फक्त 10 दीस. बेगीनच्या बेगीन तुमी कितें तो निर्णय घेयात आनी आमकां हांगसरल्यान IIT मुक्त म्हणटा ते करात. आणि त्याच्या नंतर पुराय 70चो न्ही गोंयचो एक विचार आसा की जे लँड इश्यू आसा ते बेगीनच्या बेगीन तुम्ही सॉर्ट करपाक सुरू करात. म्युटेशन वर्क म्हणटा ते चालू करात आणि आमकां तेजे जाणकारी करून दियात. समज करना जाल्यार हे जे लोक मेळ्ळा हे तुमकां कितें ते खरेंच कळोवन दितले. आमी 10 दिसां नंतर खरेंच कितें ते तुमकां सांगून दितले. आता व्हडलो प्रश्न जावन आसा की आमी जे मेळावचे लोक आसा आणि आमच्या सपोर्टाक गेल्ले लोक आसा त्यांचेर काही लोकांचेर मर्डर केसी घातलेली आसा, अटेम्प्ट टू मर्डर केसी. आमी कितें मर्डर करणारे लोक दिसता. पुलीस फोर्सान पयलीं आमकां प्रोवोक केलो, इन्स्टिगेट केलो. तेंच्यांनी आमच्या आईचेर आमच्या भयणींचेर पांय दवरलो, त्यांच्या काळजाचेर पांय दवरलो आणि मागीर लाठी चार्ज केली आणि त्याच्या नंतर टियर गॅस म्हणटा तेजून आमचेर अटॅक केलो. ही खरी पुलीस फोर्साची चूक जावन आसा. गोंय गव्हर्मेंटान हेचेर नोंद घेवची आणि आमकां बेगीनच्या बेगीन न्याय दिवचो. नाजाल्यार हे जे लोक मेळा हे तुमकां कितें ते खरेंच कळोवन दितले. हे जे भांगर आसा न्हू ह्या भांगरान आयुर्वेदीक मेळटा तुमकां. कितें शिकल्या? आमच्या लोकांक मारपाकूच शिकल्या. कसलो हो न्याय? डिक्टेटरशीप सांगा, डिक्टेटरशीप, हुकुमशाही. ह्या राज्यातली हुकुमशाही बंद करा आणि आमकां डेमोक्रेसी दियात. तीच आमी मागता. आमच्या गांवांत अशे आमकां आमचेर अत्याचार केल्ले वता, अशे जाता. आमी खुबश्यो व्हिडियोज पासून पळयल्यो आणि आमकां खरेंच दिसलें की खरेंच आयज तेंचेर खरोच एक अत्याचार जाता. आणि जशें खूब फाटी
सालेले प्रकरण जाल्लें तशेंच आयज खंय ना खंय तरी हांगा जावपाची शक्यता आसा। तेका लागून आयज आमी मावशीचे आमचे पुराय हे लोक आसा पळय, तुमी हे सगळे लोक पळोवंक शकता, हे जायते आमचे मावशीचे लोक आसा, त्याच्या मदीं आनी खंयचे मिक्स लोक आहा, सगळे जाण आमी येयलेले आसा। आयज आमी एकठांय येवपाचें कारण फक्त एकूच आसा, जर आमचे 70चे लोक आमचे भाव जर सांगतात की हे IIT नाका आमकां, दॅट मिन्स नाका म्हणजे नाका, ती कित्याक नाका, कित्याक तेजे फाटलो कितें हेतू आसा हो तुमकां ऑलरेडी त्या आमच्या शेळ मेळावलेकारांनी सांगलेलो आसा। कारण आयज तेंच्यो ह्यो जमनी आहा पळय, हे जमीन तेंच्या खातीर भांगर आसा आणि ह्या भांगरासून तेंचे जाणटे ते आयज सगळे जाणटे हांगा ह्या जमनीक उदासीर जगतात आणि आमकांय तेंच दिसता, आमी एज अ 70कार, आमी 70चे लोक आसा ते आमकां ही जमनी राखून दवरपाची आयज आमची पुराय आमकां खरोखरच गरज आसा। कारण अख्ख्या गोंयांत जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन जमनी सगळी झाडां कातरतात, जाय तसो वापर करता, पण आयज जर आमी ह्यो राखून धरूंक ना जाल्यार ह्यान फुडें आमचे जे पुढार आसतलो, जे भुरगे आमचे आसतले तांकां हांगा आनी तांकां कितेंच मेळचें ना। आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो जमनी आसा ज्यो पोर्तुगीज टायमा पर्यंत तेन्नाच्यान आसल्यो, आयज पर्यंत आमच्या 70च्या खंयच्याच लोकांच्या कोणाच्या नांवार ना। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यो जे कायद्या प्रमाणे जे कितें आसा ते करून आमच्यो जमनी आहा त्यो आमच्या नांवार करून दिवच्यो। आणि तशेंच मेळावलेकारांनी आंदोलन कित्याक चालूच दवरलां? मुख्यमंत्र्याक अजूनही प्रश्न पडला। तो म्हणटा आमी चर्चेक तयार आसात, आंदोलन करून प्रश्न सुटावो जावचो ना, मेळावले IIT येतलीच, आयकात मुख्यमंत्र्याचो निश्चय। गव्हर्मेंट डिस्कशनाक रेडी आसा, IIT ते करपाक जाय, तांच्यांनी उलोवपाक येवचें, तांकां त्रास केल्लो नाका, हांव म्हणूंक शकता, म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका, पण डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करता, तांच्यांनी उलोवपाक येवचें, हो डिस्कशनाक चालू आहा, आमकां IIT करपाक जाय। सर बाकीचे गांव थंय येता सपोर्टाक, आमी पळय बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक सांगता आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका, त्या खातीर पोलीस आमी तांकां कितें धरून व्हरोना सांगता। आतां तेंच्यांनी तेंचता थोडोसो इन्सिडंट जाल्लो, ताच्या खातीर तो विशय आशिल्लो, बट वी आर ओपन। डिमार्केशन स्टार्ट जातलें, आयज थंय बंद आहा दिसता। आज थोडोसो कसो आतां अनरेस्ट जो आहा पळय तो क्रिएट करपाक लागला, थोडोसो तुमी वचचे पडलेले वयतले बीन मेळपाक तांकां सांगला हांवें तेंच्यांनी उलोवंक दवरलें, सरकारा कडेन उलोवपाक, पूण तांकां आयकपाक तयार ना न्ही ते उलोवपाक सर डिमार्केशन केन्ना स्टार्ट करतले? करता, थोडोसो वेळ जाता। मेळावलेकारांचे मजतीक आतां आम आदमी पार्टी धांवन येयल्या। आप म्हणटा गोंयांत IIT जाय, पूण लोकांचो विरोध माड्डावन न्हू। मेळावलेकारांक तेंच्या वाठारांत IIT नाका आसत जाल्यार तो दुसरे कडेन व्हरचो, आप म्हणटा। आमी ऑपोजिशन आसता, आमी गोंय क्रेडिबल ऑपोजिशन काडला, आमचें म्हणणें आमी नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, आमी म्हणलें IIT जाय, गोंयच्या लोकांक जाय, पण खंय येतलो ते गोंयच्या लोकांक डिसायड करचें। पयलीं तो काणकोणा गेल्लो, आतां मेळावलेचे लोक सगळे उठल्या, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली, चर्चा करपाची गरज आसली। हांगा दिसून येता फक्त पोलीस घाल्या, तांकां लोकांचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न आसा। गोंयच्या लोकांक जे प्रोजेक्ट स्विकारतले, कोल सुद्दां घे तूं, गोंयच्या लोकांक आवाज उठयला कोल नाका म्हणून। सो आमी लोकां बरोबर आसा, जे लोकांक प्रोजेक्ट जाय ते एक्सेप्ट जातले ते लोक सरकारान हाडचे फुडें। गोवा 365 खातीर मेळावलेच्यान अमर चावरिया आनी पणजेच्यान श्याम च्यारी। गोंय मुक्तीचे 60वे वर्स मनोवपाचे मुडात आसा, पूण जेंच्यांनी पोर्तुगेजा पासून मुक्ती मेळोवपा खातीर रगत आटयले त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे प्रश्न मात अजून दोरयेर सुकत पडल्यात। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बेकार भुरग्यांक नोकऱ्यो हो तेतूंतलो एक प्रश्न। 31 मार्चा मेरेन हो विशय सुटावो करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान उतर दिलां, पूण स्वातंत्र्य सैनिकय तेमाक पेटल्यात। 22 मार्च सावन तेंच्यांनी बेमुजत उपोशण करपाचें ठरयलां। फ्रीडम फायटर्स चिल्ड्रन्स असोसिएशन सध्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे वतीन हो प्रश्न घेवन झुजता। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो, 26 जाणांच्यो स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून नोंदी करप, 2% राखीवताय दिवप ह्यो तेंच्यो मागण्यो। हे विशींचें निवेदन ताणें मुख्यमंत्र्याक भेटयलां। मुख्यमंत्र्यानच ही बसका आपयल्ली, पूण बसकेत निर्णय जालो ना अशें असोसिएशनाचो अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी शेट्टीचें म्हणणें। पळयात। हाजेर ठोस अशें कांयच आमकां अजून उत्तर मेळ्ळें ना ह्या बाबतींत। सो आमचें जें आंदोलन जें आसा तें आयज पर्यंत जें चालू केल्लें तें चालू उरतलें, आनी आमी जें डिक्लेअर केलां आमरण उपोशणाचें ते प्रमाणे आमरण उपोशणाचो प्रोग्राम तसोच 22 तारखेच्यान सुरू जाता। आमी सगळ्यो गोश्टी दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो। जो आमी सखोल अभ्यास केला, 2% रिजर्वेशन जें आसा जे AB कॅटेगरीक दिल्ले आसा, 5% रिजर्वेशन जे आसा जे CD कॅटेगरीक दिल्ले आसा ते कशे वर्कआउट जातले, वर्सां पिराय जाल्यार तांचे कशें कितें जातलें हाजेर आमकां तांचे कांयच उत्तर मेळ्ळें ना। तांच्यांनी सांगलां की खंय तरी तेतून आमचें जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें वाचलां काय ना
वाचला जाल्यार तेजे ठोस हे असतात की जे आपण वाचला अमके कॅन्डिडेट्स आसा अमके आपण पळयला अमके डिपार्टमेंटासून आपण अंडर सेक्रेटरीच्या CFF सेक्शनातून रिपोर्ट मागलो तितून अमके मेळ्ळे आपण पळयले स्टडी जाली हाजो खंयसरूच आमकां कांयच मेळना कन्क्लुजन काय मेळना आमचे सुद्धा स्टडी जाले तितून अशें दिसता आमी 97 सांगले ठोस सांगले रिजर्वेशन कशें आहा तें सांगले 2% कशें आसा AB कॅटेगरी कशें आहा CD कॅटेगरी ते सगळें सांगलेलें आसा पण आमकां फायनल हे काय मेळलें ना खरे तर अंदूच्या वर्सा स्वातंत्र्य सैनिकांचो प्रश्न सुटावो जावपाचो पूण कोरोना महामारीन घात मारलो तरीकय हो प्रश्न तडीक लावपाचो सरकार यत्न करतले स्वातंत्र्य सैनिकांनी 31 मार्च मेरेन पाशियेस काडची ऐकात मुख्यमंत्र्याक फ्रीडम फायटराचे मेळ्ळा म्हाका फ्रीडम फायटरांक हांवें सांगलां निदान 31 मार्च पर्यंत तुमी आंदोलनांनी हें करच्या पेक्षा परत एकदा डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळे डिटेल्स डेटा मागयला तो डेटा घेतल्या उपरांत पयलीं कितें केलें एकट्याच्या घरांत 3 नोकऱ्यो मेळ्ळ्या एकट्याच्या एकूय मेळोंक ना ते आतां म्हाजो दोश न्हू जालें तो पयलींचें सगळें जाल्लें आहा त्या खातीर तेजेर कितें तरी हांव सोल्युशन काडटा मिनिमम एकट्याच्या घरांत 1 नोकरी मेळची ह्या मताचो हांव आसा ताजो फ्रीडम फायटरांक निदान एक तरी मेळोंक जाय पयलीं दुसरी मेळटा ही मागीर मेळची तेंच्या कडेन सांगलां हांवें त्या प्रमाणे प्रायोरिटी दिवन करता 31 मार्चा पयलीं काही जाणांक नोकऱ्यो मेळ गोवा 365 खातीर परवरी सचिवालयातल्यान श्यामचारी आणि आता घेऊ एक लहानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो लाडली लक्ष्मीचो लाव घेवपा खातीर एक मनीस 2 खेपे लग्न जालो महिला काँग्रेसीन त्याच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्या ह्या लखोबा लोखंडेची सुटका जावप कठीण कित्याक तर भ्रष्टाचाराच्याच आदारान अशें जावं येता अशें महिला काँग्रेसीन कागाळीत म्हटलां आदर करात महिलांचो आदर करात 1 2 1 2 बीजेपी को फेंक दो 1 2 1 2 बीजेपी को फेंक दो वी वांट जस्टिस एका मनशान 2 खेपे लाडली लक्ष्मीचो लाव घेतल्या अशी कागाळ पणजेच्या सब रजिस्ट्रारात नोंद जाल्या घटस्फोट घेतले बगर एक मनीस एकाच वर्सात 2 लग्नां कशी कितें करपाक शकता आनी ताका तशी परवानगी कशी कितें मेळटा महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा कुतीनून प्रश्न विचारला सरकाराची विविध खातीं आपली कामां व्यवस्थीत करिना अशें म्हणत सोमार दिसा महिला काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काडल्या लोकांच्या पैशांची सरकार अशे तरेन उधळपट्टी कशी कितें करपाक शकता अशें ती विचारता पळयात आय बॉट टू द नोटीस ऑफ द सिव्हिल रजिस्ट्रार दॅट इज डोमिंगोज मार्टिन्स टुडे दॅट हॅज फॉर्जरी टेकिंग प्लेस इन युअर ऑफिस आय डोंट नो वेअर द गव्हर्नमेंट इज स्लीपिंग टुडे along with the government even the departments are sleeping today and even the people who are working there are all involved in घोटाला आज दाल में कुछ काला है नहीं today full दाल ही काली है गोवा में we Mahila Congress we studied a matter this lady you can see this lady this one man called Firoz he married this lady in the year 2017 he married this lady and civil registraran teka certificate dila and within 1 year this same fellow Firoz Sheikh gets married and this office gives him the certificate of civil registration so he claims now the certificate shows that he is married 2 times and in law you are not supposed to why there is law why there is supreme law guidelines kiti asa that once a person is civilly married he is married. If he wants to break the marriage, if he wants to divorce, if he wants to finish the marriage, there is a procedure. And there is a procedure wherein you can go for divorce and file a petition through the court and separate your ways. But this fellow has done so much of forgery. He got married the first time, availed benefit by Kalyan 1 lakhache Ladli Lakshmi scheme. See another forgery this man has done. First wife got Ladli Lakshmi. Second wife within 1 year is getting married to a second wife. And second wife also has got Ladli Lakshmi. So Sarkar one side says पैसे ना म्हणून हांगा इतल्या लोकांक न्ही फार्मर्सांक न्ही ती सांगजीनी जावं आनी खंय जावं लोकांक पैसे ना म्हणटात दिवपाक फार्मर्सांक न्ही आनी हियर लाडली लक्ष्मी दिवपाक इज इट बिकॉज तो कोण तुमचो सारको क्लोज दीस पर्सन हेज टू बी बुक्ड सिव्हिल रजिस्ट्रार हेज टू डू क्रॉस व्हेरिफिकेशन टू सी वेर सम दिस गर्ल इज गेटिंग मॅरीड ताजे आनी कोणा कडेन भानगड पयलें लग्न जालां लग्न जावं ना कोणाक ऑब्जेक्शन आसा फॉर दॅट इट इज डन For that purpose, we think that in this office there's some setting going on. Somebody has been taking bribe and issuing marriage certificate. But think the plight of the poor woman. आता पहिली बायल लग्न झाली, ताका भुरगीं आसा, ताका 3 भुरगीं आसा. दुसरे बायलेक
दुसऱ्या बायलेक 2 भुरगीं आसात आणि ताजे पयले बायलेचे रेजिस्ट्रेशन 2017 जालें पूण तो ताजे कडेन पयले आशिल्लो लग्न जाल्लो म्हणून 2014 कितें पूण मागीर 17 तेजे रेजिस्टर जावन रोखडोच 2018 दुसरे काजार करून तो आतां दोगांयचे लाडी लक्ष्मी पयशे घेवन आसा. आमी एका सांगला दुमिंग मार्टिन्स हू इज द सिव्हिल रजिस्ट्रार दॅट इन्क्वायरी हॅज टू बी सेट अँड त्याने मानून घेतलें. ही हॅज एडमिटेड दॅट फॉर्जरी इज बीन कमिटेड अँड आय टोल्ड हिम डोंट ओनली ब्लेम दॅट बॉय, blame your office, because how could office give to civil registrations? You all don't give me excuses. There are some loopholes, and law says that this is a civil. Ata when the woman is married or the couple gets married, why the certificate is given? It is a legal document for that wife to protection for her future, so she can fight. This is my husband. This is my wife, म्हणून. But hanga gotala जाऊन even Lati Lakshmi. I want to know where is Vishwajit Rane? Vishwajit Rane, one application is coming to your office with both the civil registration copies, with both Ladi Lakshmi तुम्ही sanction केल्या ती स्कीमाची. I want to know Vishwajit Rane, what is this घोटाळा going on in your office? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान आवाहन केल्लें आसलें. तरी गोंयांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस एकठांय येवपाची चिन्नां दिसनात. कित्याक तर आम आदमी पार्टी म्हणटा गोंयांत काँग्रेस आनी भाजपाक घरची वाट दाखोवपाचो वेळ येयला. काँग्रेसी बरोबर युती करपाचे नात अशें आपांतर सांगूनय सोडलां. पळय, सोमारा गोवा आपचो निमंत्रक राहुल म्हांबरेन सांगलें की काँग्रेस आपा बरोबर युती करपाक तयार आसा म्हणटा तें चुकीचें. गिरीशान म्हटलां आप ही ए टीम. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या विरोधात लढप ही तेंची मोख देखून म्हांबरे म्हणटा गिरीश हो एक बरो मनीस आसूं येता पूण राजकीय फुडारी म्हण तो प्रभावी ना. पळयात. काँग्रेस कितें जालें, एक फ्युअल जाय पडटा, खंयच्या गाडयेक एक फ्युअल जाय पडटा. तेन्ना आतां अशें दिसून येता काँग्रेस इज जस्ट द फ्युअल वीच द बीजेपी रिक्वायर्स टू बी इन पॉवर. आनी हें गोंयांत न्हय, प्रत्येक राज्यान बीजेपीक जेन्ना जेन्ना कमी पडल्या, एमएलएची संख्या कमी पडल्या तेन्ना काँग्रेसीन तांकां तेंको दिल्लो आसा. काँग्रेस इज ऑलवेज देर टू गिव अ विलिंग सपोर्ट, टू ऑफर देमसेल्स टू जॉइन द बीजेपी, टू ऑफर देमसेल्स टू सपोर्ट बीजेपी and BJP form the government. This is not only in Goa, it's across all states. हांगा दिसून येता की काँग्रेस was just offering themselves to be manipulated by BJP. दुसरें, जेन्ना 2017 सालांत इलेक्शन जाल्या परस 1-2 म्हयन्या भितरूच बाब विश्वजीत राणे रिजायन जालो, तसोच बाब दयानंद सोपटे रिजायन जालो. आतां प्रश्न येता, तांचे भितर सिनियर लिडर राणे आसा, आमचो पास्ट चीफ मिनिस्टर बाब गिरीश चोडणकर, ताणें कितें एक्शन घेतलें ना. आतां मेलावलीचे लोक पेटल्या, पोरया ही कॉन्स्टिट्युशन बाजूकूच लागता. थंयचो इलेक्टेड एमएलए आसा बाब राणे, ताजो आवाज काय दिसना अजून. लोकांक त्या प्रोजेक्टाक विरोध आसा, ताजो कांयच आवाज दिसना. काँग्रेस म्हणटा प्रोजेक्ट नाका, लोकांचे आयका. गोंयच्या लोकांक सिनियर राणे काय उलयलें आयकूच ना हाजेर. इज ए पार्ट ऑफ बी टीम ऑफ बीजेपी. आम आदमी पार्टी फाटीं म्हणिल्लें हे काँग्रेस जनता पार्टी. काँग्रेस आनी बीजेपीचो फरक कांयच ना, एकामेकाक फक्त सपोर्ट दिवपाक आसा ते. आतां थोडे सिनियर लिडर काँग्रेसचे दे आर वेटिंग टू बी वूड बाय बीजेपी. बट बीजेपी हॅज गॉट अ क्लासिक स्टायल. आय कॅन रिकॉल अ गुजरात मॉडेल म्हणटा तशें. इन्स्टेड ऑफ टेकिंग देम इन टू BJP is more happy to keep them in opposition for the obvious reasons. BJP would like this Congress to be in the opposition and run the opposition Congress. They have done that in Gujarat. So Goa is no exception to that. Jenna Shukrara, Girish Baban सांगले की they are willing to align with any party who has not sided with BJP. And they are willing to ally with AAP. सानेवाडा तांचो सिनियर लिडर बाब दिगंबर कामतान स्टेटमेंट केलो की काँग्रेस इज विलिंग टू मेक एन अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड. सो तांचेच भितर कितले कॉन्ट्राडिक्शन आसा हाजेर दिसून येता. आनी गिरीश बाब ऑपोजिशन युनायटी कसली करून उलयता. ही हॅज टू फर्स्ट पुट हिज पार्टी युनायटेड टुगेदर विच इज इन कंप्लीट डिझरे. गिरीश बाब पळोवंक येता
is a very incompetent leader. He's a nice person, I know him, but he's a very incompetent leader. ताका पार्टी एकठांय करूंक मेळूना आनी तो ऑपोजिशन एकठांय करपाचें कशें उलयता. एज फार एज आप इज कन्सर्न, हांवें फाटीं सांगिल्लें, काल सांगिल्लें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान, आप इज द ए टीम which will take on BJP and the Congress. AAP is the only party which will work for corruption मुक्त गोंया. AAP एकूच पक्ष आसा जो करप्शन मुक्त गोंयचेर काम करतलो आनी लोकांचो तेंको आसतलो आम आदमी पार्टीक. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा काँग्रेस BJP हांकां लोक दाड दाखयतले. दोगूय जाण एकूच मताचे आसा ते, फक्त करप्शन करप, लोकांक फसोवप, हाजेर फक्त तांची राजनिती आसता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी सोमारा पावस शिवरलो. अशें असलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या उण्या तापमानात तसो व्हडलोसो फरक जाणवलो ना, हवामान खात्यान नोंदयला. दाबोळे उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 12, 13 आनी 14 जानेवारीक वातावरण सुकेंच उरतलें. 10 जानेवारीच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर तरी हवामान बदलाची सुचोवणी हवामान खात्यान दिवंक ना, पूण त्या उपरांत मात तापमान देवूं येता. दाबोळे उणेंच 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद. कांय सुवातांनी हलकोसो पावसा शिंवर. 12, 13 आनी 14 जानेवारीक वातावरण सुकें. 24 वरां उपरांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव. 11 तारखे उपरांत 5 दिसांची हवामान सुचोवणी ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. सारजोराच्या दाडेवाड्यावेल्या राष्ट्रीय महामार्गार कोयराच्यो राशी जावपाक लागल्यात. कोयर उडोवपाच्या लोकांनी हे एक नवें केंद्र करून दवरलां. गोरवां आनी सुणी येवन हो कोयर सुटावो करतात, देखून अपघातांची शक्यताय वाडल्या. ही सुवात नितळ केली ना जाल्यार पंचायतीक घेराव घालपाची थळाव्यांनी तयारी चलयल्या. सरकार म्हणटा कोयराचे प्रस्न सोडोवपाक आमी कटिबद्ध आसात, पूण साबार गांवांनी शारांनी कोयराचो प्रस्न कोयरांच्या राशीवरीच वाडत चल्ला. सरकारान हो प्रश्न निकालात काडपाक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तयार केला. थळाव्या उपसरपंचान GSWMCक 2 खेपे विनवण्यो करूनय दाडेवाड्यावेलो कोयर थंयच उरला. कोयर उडोवप्यांक आतां दंड दियात, ताणें मागला. Create जाता, it is completely created by the solid waste management corporation. हे तेमचे तांकां आमी ऑक्टोबरान लेटर धाडली हेका काड म्हूण. ते आमकां सांगपाक लागले हे स्टेशन आसतलें विच वील बी मेन्ड आनी विथ CCTV हे आसतलें, कॅमेरा सर्वेलन्स आसतलें आनी what सांगलें ते आनी तेगे जो पळय असिस्टंट मॅनेजर आहा तेजो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आमची एरिया पळयता, तेकाय फायनली कितें सांगलें तूं काणा जाल्यार हांव हे क्रेन हाड उबा नव्हतो म्हणून. तेणें मुखार 3 दीस मागलेले काट म्हणून. सो दीस वॉज ड्युरींग द क्रिसमस टायम. आजून पुसान येना आनी लोक ते गोर जाता आनी लोक पडत आसा. हे फायनली आमकां जबाबदार करता. दुसरे कडेन जाल्यार ते 25,000 फायन मारता. सो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक ते 25,000 फायन मारपाक जाय. हे हायवेचेर हे करपाक न्हू. सो आमी 2 पूट तांकां लेटर केले हे काड म्हणून. स्टील ते आमगे आयकना. आज परतून आनी एक लेटर करता तांकां आयजू करता आनी चलता कितें करता. नाजाल्यार आमकां कितें जाल्यार एक्शन घेवपा पडटलें, काण उडोवपा पडटलें. आनी एक आखी खुंयसोन येता ती आमकां खबर ना गार्बेज. रातचे सकाळी ते काडटा होरे 3 दिसान काडटा ते व्हेरी इमिजिएटली आफ्टर 1 hour आनी येता. सो हे आमकां हिंगा मॅनर्स नाका आमच्या गांवांत. हे त्रास आमकां जाता. त्रास आमी कोण वयता ते रस्त्याक त्रास जाता आनी खरेंच त्रास जाता. कित्याक गोरवां येता आनी आतां चले गोरवां येयलेले आहा. घेतले बरयतले वयतले धांवतले, पूण आमी कितें करपाचें? जर तूं डेप्युटी सरपंचाक कितें म्हूण सांगतले आमी ते आमकां मेळटले मेळपाकूच ते आमकां मेळना. दुसरे अशें जावं खावंक शिरपणना. हे जालें जाल्यार कितें आमी सगळे आमचे कितें कोण आहा तो एकठांय करून आमी डेप्युटी सरपंच येवन ऑफिसान बसतले, आंदोलन करतले सगळे आमचे येवन. पयलीं आमी इन्फॉर्म करतले आमचे डेप्युटी सरपंचाक आनी तेणी बरे भाशेन कितें मान घेवपाचें आनी कितें तें सारकें जावपाचें रस्तो. हे आतां बरोबर कितें म्हूण जाता. हे पळय आतां सगळे पळय येता हे सगळे कसो दिसता पळय ते सारकें न्हू. हो वाडो म्हणजे आमकां वास मारता. कित्याक वारें हे जाता, वारेंची सारकी थोड्या वाजी जाता.
सोंसोडे परस पास जालें पळय कितले फावटी तेमकां सांगलें सारकें रोड हो रोडाक सारको हायवे सारको हायवे आनी कितें हायवे लो पासून चडलें म्हणटलें कितें म्हूण हें कितें जाता म्हूण सारकें न्हू. गोवा 365 खातीर सारजोरच्यान रमेश नायक रावत. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.